16 आणि 17 तारखेक फेब्रुवारीच्या मडगावच्या रवींद्र भवनात 7वी बालसाहित्य परिषद आयोजित करतात। ह्या 2 दिवसाच्या परिषदेत आम्ही लेखक, मागीर शिक्षक, चित्रकार आणि वाचनालयातले कर्मचारी जे बाल साहित्याकडे संबंधित आसा ह्या सगळ्यांक हातून आम्ही आमंत्रणां धाडल्यान जे अटेंड करतले। कोंकणी भाशा मंडळ जे आमचे उपक्रम आसा तातूंत भितर आमचो चडांत चड भर हो बाल साहित्याचेर आसा आणि आमकां दिसता की जे तरेन कोंकणीन बाल साहित्य येवपाक जाय, जे तरेचे साहित्य भुरग्यांच्या हातान पडूंक जाय ते आमी खूब फाटी आसात। त्या खातीर आमी परत आमचो हातून प्रयत्न आसता की जे घटक हाचे कडेन संबंधित आसात तांकां त्या ह्या विशीं जागृताय जावची म्हण आमी हो आयोजन येद्या व्हड प्रमाणात करता। सो ही परिशद आसा ती 16 आणि 17 फेब्रुवारीक जातली आणि ह्या वेळार वेगवेगळे सत्रांक मार्गदर्शन करपा खातीर भारतातले ह्या मळार वावुरपी जाणकार तज्ञ आणि शिक्षणीक मळार वावुरपी तज्ञ हांकां हे लोक मार्गदर्शन करतले आनीक ताचे मागीर लोकांक प्रश्नाची एक संद आसतली प्रश्न विचारपाची। मार्गदर्शका विशीं म्हायतीचे संदर्भ दितलो तुमकां। त्या भायर वेगवेगळ्या पब्लिकेशनान आमी भायर पुस्तकां विक्रेकूय आसतली आणि बाल साहित्याची सांगात 17 तारखेक सांजची पेटुलान जातली। सो ह्या समयार मुखेल सोयरे म्हण हिंदीचे नामनेचे लेखक प्रियंबद जी आसतले आणि त्या भायर हिंदीतले साहित्यीक सुशील शुक्ला, सोनिका कौशिक, मागीर शिक्षण तज्ञ सुनीता मिश्र आसतली। गोंया भितरूय स्थायीक जाले बाल साहित्यान वावुरपी आमगेले आरती मुथान आसतले, त्या भायर चित्रकार आसतले, गोंयचे आमगेले डॉक्टर नारायण देसाय आसतले। चित्रकलेचे म्हळ्यार म्हणजे आनी बाल साहित्या भितर एक वेगळे तरेन अप्रोच दवरून जी चित्रकला काडपाक जाय ताचे महत्व बाल साहित्यान जे लोक काम करता जाणून घेवन ते चंद्रमोहन कुलकर्णी आणि इंद्रप्रणीत रॉय हे बी आसतले। कोंकणी भाशा मंडळ आयोजित करता 7वी बाल साहित्य परिषद आनीक हाच्या पयलीं खुबशे नामनेचे साहित्यकार जे बाल साहित्य बरयतात आनीक वर्षाय साहित्य बरयतात ते राजेश जोशी सारखे, नरेन सक्सेना किंवा उदयन वाजपेयी असे खुबशे जाण ह्या बाल साहित्य परिशदांनी येवन गेल्यात। ह्या फावटी एक सेशन आसतलें की शिक्षणात बाल साहित्याची भूमिका हे सत्र आसतलें। तातूंत भितर डॉक्टर सुनीता मिश्रा ही दिल्लीची NCERTतली, मागीर दोतोर नारायण देसाय आनीक आरती मुथाना ही हातूंत भितर वांटेकार जातली। बाल साहित्य चित्रकला प्रक्रिया आणि ताचे महत्व ह्या विशयाचेर नामनेचे चित्रकार पुण्यातले चंद्रमोहन कुलकर्णी आनीक सयाजी गायकवाड हातूंत भितर शिकोवपी आर्ट कॉलेजीन शिकोवपी इंद्रप्रमीत रॉय हे हातूंत भितर मार्गदर्शन करतले। त्या भायर साहित्य सादरीकरण आसतले जातूंत भितर भायल्यान गोंया भायल्यान येवपी साहित्यकार आनीक गोंयचे जे बाल साहित्य बरयतात ते वेंचीक साहित्यकार हातूंत भितर वांटेकार जातले। बाल साहित्यातले समकालीन विशय हाचेरय बी एक सत्र आसतलें। तातूंत भितर एकतारा फाउंडेशनाचे संचालक सुशील शुक्ल आनीक सोनिका कौशिक ही शिक्षणा भितर वावर करपी डॉक्टर सोनिका कौशिक ही हातूंत भितर आसतली। ह्या बाल साहित्य परिशदेक आमी 800 ते 1000 पार्टिसिपंट आमकां अपेक्षीत आसात। तातूंत भितर रत्नाबाईन सांगले तशें शिक्षक आसतले जे मुळावे शाळेंतले आनी माध्यमीक शाळांतले, मागीर जे गोंयचे साहित्यकार आसात ते आसतले,
आनीक जे वाचनालया कडेन संबंदीत आसात ते लोक हातूंत भितर आसतले. ह्या खातीर आमकां SCRT आनीक राजभास संचालनालय ही दोन्ही आमकां जोडपालो दितात. 16 तारखेक सकाळी 9 वरां सावन रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें आनीक 10क आमचे उक्तावण सुवाळो जातलो. आनीक दुसरे दिसा तो दनपारां 2 म्हळ्यार सोंपतलें हें. आनीक मागीर पेटूल नांवाची कार्यावळ जातली आनीक मागीर हें सोंपतलें. पेटूल कार्यावळीक हे फावटी मडगोळची शाळा स्कूल आसात, बाटीकर स्कूल, महिला नूतन, त्या भायर विद्याभवन कोंकणी शाळा, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर, मागीर नुवेचे माय द पब्लिक स्कूल, तशेंच शिरोडेचे हे फावटी 2 शाळा आसात, सिम्बायसीस स्कूल आणि डॉक्टर सखाराम गुडे हायस्कूल आणि नृत्य संकुलातली भुरगीं. सो हे फावटी आमी आमची खाशेले प्रकाशन जातले त्या आलयांचेर सीडी आसतली आणि एनिमेशन व्हिडिओ जे शिक्षणीक गिताचेर आमी केल्ले आसात ताचेर एनिमेशन व्हिडिओ आणि आलयाचेर पुस्तकूय जे किरण बायन ताचें संकलन केलां आणि कोंकणी भाशा मंडळ प्रकाशीत करतली. सो हे पुराय 2 दिसाचे म्हणजे विचार, सादरीकरण आणि नृत्यांतल्यान भुरग्यांचो आस्पाव घेवन हे परिशदेचे सांगता जाता.